मीडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. काँग्रेसीचो जाहीरनामो जाहीर. 1 लाखांमेरेन येणावळ आशिल्ल्या फामिलीक फुकट उदक. दयानंद सुरक्षा येवजणे खाला 2,500. मेडिक्लेम 7 लाख रुपया मेरेन. आप मजत गटांक कर्ज. शिक्षणाचे माध्यम धोरण आसा तशें. बंडखोरांचो काँग्रेस उमेदवाराक तेंको मेळचो म्हणून निमण्या खिणा मेरेन जातले यत्न. काँग्रेसीचो केंद्रीय निरीक्षक सुधाकर रेड्डीचे हेडोनात वक्तव्य. रेड्डी म्हणटात काम करूनय तिकेट मेळिना तरी पक्षाचो निर्णय सर्वोच्च. सकाळ सावन सगळ्याक सुरू शिवरात्रेचो उत्सव. शंकराक अभिषेक घालपाक फातोडेर सावन शंकराच्या देवळांनी लायनी. गोंयकार मनयतात भक्तिभावान महाशिवरात्र. दयानंद नार्वेकारान जाहीरनामो केलो जाहीर. काळवी पुलावेल्यान पर्रीकाराक थेट आव्हान. पर्रीकारान 8 म्हयन्यांत पूल बांदल्यार राजकारण सोडटा नार्वेकाराचो दावो. नाजाल्यार पर्रीकारान दिवचो राजिनामो. आनी खेळा मळार गोवा किंगफिशर प्रोफेशनल लीग सोंपपाक येता तसो येवंक लागला रंग. धेंपोन स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 4-8 मारिल्ल्यान सर्तीक आनीक न्ही. पयल्यो 4 टिमी फक्त 5 पॉयंटाच्या फरकान. आता खबर विस्तारान. काँग्रेसीन वेंचणूक जाहीरनामो जाहीर केलो. 1 लाख मेरेन येणावळ आशिल्ल्या फामिलीक फुकट उदका पुरवण. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला म्हयन्याक 2,500 रुपया. तारवटींक 2,500 रुपया मेरेन निवृत्ती वेतन अश्यो घोशणा पक्षान केल्यात. मेडिक्लेम येवजणे खाला 7 लाख रुपया मेरेन आदार मेळटलो. ते भायर आपमजत गटांक 5 लाख मेरेन 3% व्याजान रीण दितले. मुळाव्या शिक्षणाच्या माध्यमाचेर मात पालकांक पर्याय दिवपाचें धोरण काँग्रेसीन लावन धरलां. गोंयांत जवळजवळ 1,20,000 कुटुंबांक DSS मेळटा. काँग्रेस पक्षान एक काळीज दाखयल्लें आसा आनी धाडस दाखयल्लें आसा की ह्या जाणटेल्यांक जे पयशे मेळटात, विधवांक जे पयशे मेळटात ते 2,500 रुपया दर म्हयन्याक करपाचे. कारण काँग्रेस पक्षानच पयलीं 1,000 केल्ले. मेडिक्लेम जे आसा पयलीं आमी पळयलें की फाटल्या 3-4 वर्सांचो न्याय घेतले नंतर मेडिक्लेमा संबंधी खूब लोकांक त्रास जाताले. परत परत मुख्यमंत्र्या कडेन येवन एडिशनल आमकां सपोर्ट कर, एडिशनल सपोर्ट कर. ते मागीर कॅन्सरचें दुयेंत आसूं किंवा एखादी किडनीचें दुयेंत आसूं. आनी म्हणूनच सरकारान थारायलें, आमच्या पक्षान थारायलें आसा की मेडिक्लेम जे आसा पयलीं ही 1.5 लाखा वयल्यान ती 7 लाख पर्यंत मेडिक्लेम जे आसा पयलीं ताजी सुविधा गोंयच्या जनतेक दिवची अशें म्हणून. सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसात हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक 5 लाख पर्यंत लोन एट द रेट ऑफ 3%. कारण ह्या गोंयांत जवळजवळ 12 लाख लोकवस्ती भितर 6 लाख सुमार बायल मनशां आसात. आणि म्हणूनच हे बायल मनशाक स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर, स्वावलंबी जावपा खातीर तांकां 5 लाख पर्यंत स्वताचो ग्रुपाचो व्यवसाय निर्माण करपाक सरकारान थारायलें आसा की 5 लाख पर्यंत उत्पन्न दिवचें किंवा तांकां लोन दिवचें. आनी रेट ऑफ इंट्रस्ट जी आसा पळय ही सहज 3% दवरलेली आसा. अजुनूय काही विशय, उदाहरणार्थ 1 लाख पर्यंत उत्पन्न आशिल्लीं कुटुंबां गोंयांत सादारण 50,000 ते 70,000 सुमार आसतलीं. हांकां 150 युनिट पर्यंत उदकाची माफ. त्या बरोबरच वॉटर सप्लाय बरोबर तांकां पावर सप्लाय जी आसा पळय ती 1 लाख पर्यंत उत्पन्न आशिल्ल्या लोकांक हे माफ केले वतले. जेणे करून बिलिंग करपाचें, बिल रिकवरी करपाचें 300 रुपया धरून 400 रुपया धरून 500 रुपया पर्यंत हे माफ हे लोकांक जनतेक दिवचे. जेणे करून गरीबाक एक आलशिरो किंवा आधार जो म्हणटा पळय ह्या मॅनिफेस्टोंतल्यान आनी सरकाराच्या कार्यवाहींतल्यान आमी दिवपाक पळयतात. We will make all the steps to see that Mahadai dispute is also resolved in favor of Goa by putting our case properly before the tribunal. So that is not happening. We have taken, tribunal has been constituted only after we went to the Supreme Court, for your information. बंडखोरांचो काँग्रेस उमेदवारांक तेंको मेळचो म्हणून निमण्या खिणा मेरेन यत्न जातले अशें काँग्रेसीचो केंद्रीय निरीक्षक सुधाकर रेड्डीन म्हळां. तो प्रुडंटाच्या हेडोनात उलयतालो. फातोड्ड्या विजयाक 5 वर्सां काम करूनय तिकेट मेळिना तरी पक्षाचो निर्णय सर्वोच्च मानपाक जाय अशें रेड्डी म्हणटा. आमदार मामीक तिकेट न दिवपा फाटलें कारण रेड्डी स्पश्ट करूंक सोदिना.
फॅमिली पॉलिटिक्स हो विरोधकांचो अपप्रचार. कांय पक्षांतले फुडारी आपल्या फॅमिलींतल्यांक दुसऱ्या पक्षांनी घुसोवंक सोदतात अशी उदाहरणां आपूण गोंयांतूय पळयता अशें रेड्डी म्हणटा. कितने कॉन्फिडेंट है सर आप, कितने सीट तक पहुंच पाएगी पार्टी? जितना दुष्प्रचार हो रहा है, अल्टीमेटली कांग्रेस विल विन विथ थंपिंग मेजॉरिटी. सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन था विजय सरदेसाई का. उन्होंने 5 साल वहां पे काम किया था. लग रहा था कि वो विनेबल कैंडिडेट है और आपने भी कहा था कि विनेबिलिटी विल बी द मेन क्राइटेरिया. आज सब लोग कह रहे हैं कि आपने विजय को डिनाई करके सीट गंवा दिया. इसमें अभी मैं अगेन आई एम रिपीटिंग माय एग्जांपल. आई नर्स इज द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी इन खम्मम डिस्ट्रिक्ट एज एमएलए. सत्तुपल्ली ने अभी तो रिजर्व हो गया 5 साल. कोई कारण के अनुसार किसी और को टिकट दे रहा है, उसी समय मैंने पार्टी डिसीजन इज वट एवर द डिसीजन. एक ही विधायक ऐसी है जिनको आपने टिकट नहीं दिया और वहां पे बाबूश मंसरात को उम्मीदवार. क्यों? इस सवाल का ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मम्मी का हम लोग भी रेस्पेक्ट करता है, बट कारण कोई भी हो एट हाईएस्ट लेवल. फेज 1 इज प्रदेश इलेक्शन कमेटी, देन स्क्रीनिंग कमेटी. कोई भी बहुत सारा एस्पेक्ट्स, ओवरऑल रिव्यू, टोटल स्टेट एस्पेक्ट्स, वेरियस पैरामीटर्स देख के जब डिसीजन लेता है, मुख्य कारण नहीं ऐसा बोल के कोई कारण उसको कोई इंसल्ट करने का या इसमें आई डोंट वांट टू सी इन दैट मैनर. मैं अभी भी मम्मी को मैं अपील करना चाहता हूँ, ये सबको जो भी है मेरा मतलब जब से मैं इंचार्ज बना हूँ मैं का अभी भी प्रयास चालू है कि वो आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करे. आखिरी मिनट तक. ऐसा आरोप होता है कि आपने इस लिस्ट से गोवा में पूरे डायनेस्टी पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया है. ये एक दुष्प्रचार तो कर रहा है जो हमारा लीडरशिप या स्थानीय लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप इसका जवाब दे चुका. अभी तक तो बहुत सारा सवाल डे 1 से बीजेपी हो कोई भी विपक्ष, जितना पार्टी सभी हमारा विपक्ष दल है उनका एक ही है, खुद का फैमिली राज. मतलब वो खुद जैसा एक पार्टी है. कुछ लोग, मैं उस सज्जन को तो वेटरन लीडर अपने आप को समझता, वो उनका फैमिली मेंबर के लिए भी कोशिश किया कांग्रेस पार्टी में. बाद में खुद पार्टी बोला है वो उनको वो नज़र से नहीं देखता है. फैमिली राज ऐसा बात ये लोग एक बहाना बना के दुष्प्रचार कर रहे हैं. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.